नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो मायनिंग ब्लॉका खाला निश्चित केल्ली जनसुनावणी करची रद्द अडवलपालच्या थळाव्यांची ग्रामसभेत मागणी रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या विशयावेल्यान तापली वेळसांवची ग्रामसभा दुपेटीकरणाचो विशय सुटावो करपाक पंचायती कडेन ना अधिकार सांगता काँग्रेसीचो फुडारी ऑर्वेल डोराडो भाजपाचे सरकार चलयतात काँग्रेसीचे आमदार देखून चेपल्यात भाजप कार्यकर्ते आदलो गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरांचो आरोप तारगळच्या प्रस्तावित उड्डाणपुलाचे काम सरकारान करचे सुरू थळाव्या लोकांची मागणी हरमलाई टेंडरन प्रकरणावेल्यान पुलिसांनी केली दोगांक अटक दोगांय पर्यटकांक आड गुन्यांव केलो दाखल फुडलो तपास सुरू आणि मळा पणजेच्या मारुती देवस्थानाचो 93वा जात्रोत्सव मारुतीरायांचे दर्शन घेवपाक भक्तांची गर्दी आता खबर विस्तारान अडवलपाल मायनिंग ब्लॉका खाला निश्चित केल्ली जनसुनावणी रद्द करची अशी मागणी आयतारा जाल्ले अडवलपाल पंचायतीच्या ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी केली मायनिंग कंपनीन तयार केल्लो EIA म्हळ्यार पर्यावरण आघात मूल्यांकन रिपोर्ट खोटो आणि गांवांक काबार करपी आसा असो दावोय लोकांनी करून ह्या अहवालाक विरोध केलो आणि आमच्या एका नॉलेज ना प्रोफेसराक त्यातले लोक त्यांचा रिलाय करता न्हू तेंचे कडल्यान तेंच्यांनी स्टडी करून घेवपाक सरपंच गजानन पालकर यांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली हे ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले ग्रामसभेक लोकांनी गर्दी केल्ली 60 परस चड लोक ग्रामसभेक हाजीर आशिल्ले ग्रामसभेत मायनिंग विशय बरोच तापलो मायनिंग कंपनीन तयार केल्लो EIA रिपोर्ट चुकीचो आसा असो दावो करून लोकांनी ह्या वेळार बोवाळ घालो जी फोमेंटो कंपनीन आपणाक लीज हांगासर चलोवपाक परमिशन मागलेली आनी NOC मागलेली ती NOC आमच्या मेजॉरिटी लोकांनी डिनाय केल्ली आसा ह्या लेवलाचेर की ह्या ग्राउंडाचेर की EIA रिपोर्ट जो तेंच्यांनी सबमीट केलो तो सगळो फॉल्स आनी फ्रॉड्युलंट रिपोर्ट तेंच्यांनी दिलो कारण तांकां जो टर्म्स ऑफ रेफरन्सान जो तांकां गावलो टर्म्स ऑफ रेफरन्स इन मंथ ऑफ नोव्हेंबर 23 ते तेंच्यांनी रिपोर्टूच पयलीं मार्च टू मे केलो हो थंयसर ते सारको प्रूफ मेळटा नेक्स्ट थिंग अशें आसा आतां की आमचे बरेचशे नागरिकांक आमच्या ग्रामस्थांक ह्या कंपनीनी फॉल्स केशींनी 2008 अडकयल्ले आसा आनी तांकां अजून पर्यंत भरना आनी तेंची सतावणूक जी चालू आसा ती तांकां ताबडतोब भायर काडचे केशींतले आनी मुक्त करचे त्या नंतर जे आमच्या गांवांतल्यो ज्यो नदी जे नाले आसात जे सिल्टान भरल्या आमचे फार्मींग लँड जे सिल्ट भरला ते सगळे तेंच्यांनी साफ करून दिवचे कारण रिपोर्ट आसा हायकोर्टाचो तो सगळे भरलेले आसा म्हणून आनी WRDचो रिपोर्ट आसा त्या प्रमाणे तेंचे सगळे साफ करपाचे नेक्स्ट थिंग आमकां जे पळय लोकांच्यो जमनी जे लोकांची घरां आमचे जे वर्शीप प्लेस देवळां आनी पेडां आमची हितून घातल्या लिजान घातलेली आहा ती तेंच्यांनी भायर काडची आनी रिपोर्ट तयार करचो तो पर्यंत आमी जे ग्रामस्थ ते ह्या एका NOC दिवपाक कशेंच राजी जावचे ना आनी जी 15 मार्च 2023 बिचोली हांगासर जी जनसुनावणी घेवपाची हे सरकारान हे केल्या मायनिंग डिपार्टमेंट गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ती ताबडतोब कॅन्सल करपाची आनी नवो फ्रेश EIA रिपोर्ट हे कंपनीन तयार करचो जो आमचे गोंयचेच लोक आनी आमचे जे लोकल ऑथॉरिटी आसतल्यो तेंच्यांनी तयार करचो आनी टेबल करचो तेन्नाच आमी हेजेर विचार करतले अशें आमी सगळ्या मेजॉरिटी लोकांनी आनी ग्रामस्थांनी ठरयल्लें आसा हे येदे व्हडले 50 वर्सांची लीज म्हणटकच म्हाका दिसता ह्या गांवांत चडशे लोक उरचे ना लायफय लोकांचे कमी जातले डस्ट पॉल्युशन हांगा सद्या जे त्या मायनीच्या एरियेन जो झोरो पयलीं आसलो तो कंपनीन डिस्ट्रॉय केलो आनी ताका लागून हो नालो जो आसा ज्या नाल्याचेर 9 बंधारे बांदून शेतकरी शेती करताले ते सगळे आज व्हाळ सुकलेले आसा तो झोरोच ना जाला तेन्ना अशें जावचें न्हू। ते आणखी घरां वयतली खंय हो एक मोठो प्रश्न आसा। ह्या लिजांनीत जी घरां आसात देवळां आसा
पाण्याचो प्रवाह आसा ती पयली भायर काडची. ती भायर काडटली खंय आनी वयतले खंय हो पयलो प्रश्न आसा. आनी जागाच ना न्हू नाही ती सोडून तुम्ही हे करचे असे म्हणणे. ती सोडटले पूण ती सोडटले कशे थंयसरच तेंचे जे पांय आसा ते वयर उरले आनी ती खण जी आसा पण तुमच्या आता मायनी बद्दल तुमचे डिसिजन कितें आहा लोकांचे? आमच्या मायनीच्या बद्दल म्हणजे खरें तिसर ती मायन खरें म्हणजे सुरू जावपच काय फरक पडना. तुमकां नाकाच. आमकां मायन आसता काय उपयोग ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या विशयावेल्यान वेळसावची ग्रामसभा बरीच तापली. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण हो केंद्र आणि राज्य सरकाराचो मुद्दो आशिल्ल्यान हो विशय सुटावो करपाक पंचायती कडेन अधिकार ना. देखून ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतले जाल्यार सगळे राजकीय पक्ष तशेंच थळाव्यांनी फुडाकार घेवचो पडटलो अशें काँग्रेसीचो फुडारी ऑर्वेल दोराडो हांणी म्हणलें. एक मेजर इश्यू आसलो तो म्हणतो आमचो ऑन द इस्टर्न सायड ऑन द वेस्टर्न सायड लोकां आतां रेल्वे बंद करताय गेट बंद कोताय आनी 15-20 मिनटां केन्ना अर्दर देखून लोक थिंगा दोनी वाटेन लागून वता. कित्याक ती हिंगा बिल्ला पावत थिंग तेच्या पयलें ती रेल्वे हिंगा बंद करून दवरता. आनी आतां हें विथ द इन्क्रीज ट्रॅफिक इन द रेल ऑन द रेल रोड हें लोकां हें कंटिन्युअस म्हळ्यार इफ यू एक्युमुलेटीव धरल्यार आमी बेश्टें रफ कॅल्क्युलेशन केलां उणें 6 ते 7 वरां ही गेट इन 24 वरां ही गेट बंद उरतली. हे आतां 6 ते 7 वरां ही गेट बंद उरप म्हणल्यार तूं ते लोकां परिस्थिती कितें जाल्या कितें जातली. खंय कोणाक वेस्टर्न सायडाक तेकाय न्हू इस्टर्न सायडाकूय हाय म्हूण कित्याक वेस्टर्न सायडाक इस्कॉल आहा एक थिंगा आमचो दर्या आमची बरी वेलसांव वर्ल्ड फेमस बीच आहा. लोक येशी आर पार कितें कोयता लोकांची जायती आनी थिंगा सोबतणी थिंगा भरपूर लोक रावता. इट्स अ व्हेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया. आतां डेव्हलपमेंट कोण गो डेव्हलपमेंट म्हणटाय तें डेव्हलपमेंट न्हू रेल्वे म्हणटा तें डेव्हलपमेंट न्हू. जायते आमचे गांवचे भाव आहाय ते म्हणटाय डेव्हलपमेंट म्हूण. हे आमची पिसफूल एरिया आहली ती आज एश कोन कोण गेलां आनी एक ट्रॅक हाडटा. ही सद्या एक ट्रॅक आसून आमकां कितले त्रास जाता. दुसरो ट्रॅक येतरी मागीर कितलें जातलें तें कोणें चिंतलां. कोण म्हणटाय फ्लायओवर घालया म्हूण. फ्लायओवर घालप म्हळ्यार कितें टॅक्निकली इज द पंचायत सावंड टू कंडक्ट द टॅक्निकल दीस फिजिबिलिटी ऑफ दीस प्रोजेक्ट. बेश्टें ग्राम सभा येयली आनी फ्लायओवर घाल म्हणलें. पंचायत इज नॉट अ टॅक्निकल बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू अंडरस्टँड आमचे हिंग लोक आहा सुसेगाद थोडोसो 10-15 लोक फॅमिली एफेक्टेड आहा ते बोवाळ कोता म्हळ्यार हेरां दुसऱ्या लागना हें सगळ्यांक एकठांय येवपा न्हू टू फायंड अ सोल्युशन. हांव कितें म्हणटा सगळ्यांक एकठांय या विल कम ऑन अ कॉमन प्लॅटफॉर्म. इट इज नॉट अबाउट गोयंचो एकवट ऑर XYZ ऑर्गनायझेशन विच इज लिडींग द मुवमेंट. नो, this movement was done specifically and for the people of Goa, not only for Velsav. We are all over the place. So what I'm saying, what I'm appealing to all the political parties, even come on board. Let us have a discussion. Let us put a proper this on the table. Let us speak to the railways. Right points ahlole regarding development, and we have taking suggestions gailai ani we'll work towards it. Taking suggestions kiti hai whatever we can do on our side we will do. Double tracking regarding the road alagon mase ahlole there is एक रस्ता हा propose केलो long back. So I लोका थिंग residents सांगिला तुमी NOC आडे बाकराली आनी आम ती मागीर हें करया म्हूण ना जाल्यार बाकार ही NOC दिनाय. सो हांवें सांगिलां नाल्यार अक्वायर करपाक घालया पडटलें एंड मेक अ रोड दॅट सायड. तेका आनी हुंच्यान जाय जाल्यार हांव नको तें सजेशन म्हाका दिवपा जाय ते सायडीन हुंच्यान करूं जाता जायना तें. सो कांय तेशें करून म्हाका येयलो ना अशें ऑल सजेशन. बट द वे ते कोण थिंक कोताय न्हू ते सायडीन करपा जाय बी म्हणून इट इज अ वॉटर वे. आनी वॉटर वेयांतल्यान उदक मान्सून तेश तरी उदक गेलें उदक बंद केलें जाल्यार इट वील फ्लड. वॉटर कम्स फ्रॉम द मेन रोड टू दॅट गटर वे. सो थिंग ते ब्लॉक केलें जाल्यार वील हॅव अ प्रॉब्लम. सो इवन इफ वी डोंट हॅव अ हें कितें म्हणटाय तें करूं जात जाल्यार वी शूड विजीट देर मेक डू अ सायट इन्स्पेक्शन एंड डिसायड. जात जाल्यार करपा जाता जायना जाल्यार जायना. वी हॅव टू फायंड आउट वेदर इट कॅन बी डन.
भाजपाच्या कट्टर कार्यकर्त्यांक तांच्याच सरकाराच्या भ्रष्टाचारांचो बळी पडचो पडटा. न्याय मागपा खातीर भाजप कार्यकर्त्यांकूच आपल्या सरकाराड उच्च न्यायालयांत झगडचें पडटा असो आरोप काँग्रेसीन केला. भलायकी खात्यान भलायकी केंद्राच्या देखरेखे खातीर निविदा मागयल्यो, जातूंत सगळ्यांत कमी बोली रावपी भाजपाचीच कंपनी भायर मारली. सध्या काँग्रेसीचे आमदार भाजपाचे सरकार चलयतात, देखून भाजपाचे कार्यकर्ते चेपल्यात असो आरोप आदलो गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश तोरणकारान केला. म्हणजे असो हो बीजेपीचो कार्यकर्तो जो जवळ जवळ 20-25 वर्सां बीजेपी बरोबर आसा. जेन्ना बीजेपी सत्ते भायर आशिल्ली तेन्ना सुद्दां जे जेमतेम बीजेपी कडेन 25-30 लोक आशिल्ले, तितून भितर हो प्रदीप शेट बीजेपीचे बरोबर आशिल्लो. आतां सांगपाक कित्याक सोदता, जेन्ना ताका कळटा बीजेपीचो सरकार आपल्याचेर अन्याय करता तेन्ना हो मुख्यमंत्र्या कडेन, हेल्थ मिनिस्टरा कडेन, बीजेपीच्या सगळ्या लिडरां कडेन वयता की आपल्याचेर अन्याय जाता. आतां हांगा लिगली पळोवपाक गेले जाल्यार हे टेंडर ऑटोमॅटिकली म्हाळसाक मेळपाक जाय, म्हणजे प्रदीप शेटाक मेळपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे हो जर काँग्रेस सरकार सुद्दां आशिल्लो जाल्यार हें काम ताका मेळपाक जाय आशिल्लें. पूण आयज आसा बीजेपीचें सरकार, आनी बीजेपीच्या सरकारान बीजेपीच्या एक घरेघंच कार्यकर्त्याक प्रदीप शेटाक जेणे आपले सर्वतोप त्याग केलो आसा. कारण एक कार्यकर्त्याक म्हाजे सारक्या ते हांव म्हाज्या पक्षा बरोबर प्रामाणीक आसा तितलो प्रदीप शेट त्याच्या पक्षा बरोबर प्रामाणीक आसा. पूण आमकां ही तळमळ कळटा की एक प्रामाणीक कार्यकर्तो आसतकर जो काँग्रेसी विरोध झगडटा आनी आपलो पक्ष सत्तेर हाडपाक प्रयत्न करता, आनी ताका सत्तेर जेन्ना पक्ष येता त्या पक्षा कडल्यान कितें तरी आपल्याक मदत मेळपाक जाय ही अपेक्षा आसता. जर तूं आउट ऑफ वे वचोन इल्लिगली हेल्प करनासतना, पूण जो ताका कायद्यान कितें मेळपाक जाय आशिल्लें तें तरी मेळटलें अशी अपेक्षा आसता. पूण हांगा उलटा घडटा. हांगा प्रदीप शेटाक झगडपा पडटा की आपलें लिगल टेंडर जें आसा तें आपल्याक दियात म्हणून, आनी ताका कोणाचोच सपोर्ट मेळना गोंयांत. एका बीजेपीच्या लिडराचो सपोर्ट मेळना. कारण ही बीजेपी म्हणटा ती कंप्लीट एज अ कंट्रोलूच काँग्रेसीन घेतलेलो आसा. एक्चुअली म्हाका आयज अभिमान दिसपाक जाय आशिल्लें, पूण म्हाका तो अभिमान ना आयज. कारण सगळे काँग्रेसचे लिडर आसात ते आयज बीजेपी चलयतात आनी बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांची खच्चीकरण जाल्लें आसा. आनी हे प्रदीप शेटाचे म्हणजे एक बेस्ट एक्झाम्पल. धारगळेत 2 खांबाकडेन प्रस्तावित उड्डाणपुलाचे काम सरकारान बेगोबेग करचे. ह्या वाठारांत दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. तिठो आशिल्ल्या अपघाताच्या प्रमाणात सेगीत वाड जायत चल्ल्या. ताका लागून सरकारान जाता तितले बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. उड्डाणपुलाच्या कामाक कळाव करीत जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांच्या निवास संस्थानाचेर धडक मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी ह्या वेळार थळाव्यांनी दिली. आम्ही सगळे मिळून काहीतरी करूया. काळजी हा फ्लायओव्हर काम करतो येतो. म्हाका मी तुमकां सरळ सांगता, हे कमिटी हेचेर रावो नाका. आमी एक रावो आनी काम करून आज जाता जाल्यार मरे बाकीचे कितें करतले रे, आमी कितें करूया, तेंचेर पिरान आसता अशें म्हणटले. हे नाका करू. आमकां जर खरी कळकळ आहा जाल्यार सगळ्यांनी मेळून काम करूया. मास्टर धाकटो आसलो त्याच्यापेक्षा आता तेंच्यान जो दिल्लीत प्लॅन धाडलेलो आसा, तो सुक्या कोणाचो आसा पळय, तो प्लॅन दिल्लीत धाडलेलो आसा, तो सँक्शन फक्त जावपाक जायो. तर पीडब्ल्यूडी ऑफिसर काय फाटी कन्फर्म केले बाबा कशें कितें आपल्या राज्यांत. तर तेणे कितें सांगलें, जर गव्हर्नमेंटान जर सँक्शन केलो जाल्यार मार्चच्या पयलींच जावंक शकता, नाजाल्यार फुडल्या वर्सा पडटलो. हे तुमी करून घेवपाचें. सो आतां आमी कितें करूया, सगळे एक जावया आनी तुम्ही पळया कशें कितें फुडें डिसिजन जाता ते सीएमाक मेळपाचें. दोगूय आमदारांक घेवन आमी सीएमाक मेळया आनी आमी सांगया बाबा जो सँक्शनाक आहा तो मार्चच्या पयलीं आमकां सँक्शन करून दी, लोकसभे इलेक्शनाक जावच्या पयलीं सँक्शन करून दी, इतली मागणी करपाची. सगळे पेडण्याचे मांद्र्याचे लोक एक जाल्ले तशें आमी सगळ्यांनी आतां जावंक जाय आनी आमी सीएमाच्या घरा वचून तेच्या भायर वचून आंदोलन करूंक जाय. 1000, 2000, 4000 जितके लोक जमा जाता तितके, इवन बार्देशांतल्या कोलवाच्या सुद्दां लोकांक हांगासर येवपाक पडटा कामाक लागून. तांकां सुद्दां ह्या फ्लायओव्हराची गरज आसा. सो तेणी सुद्दां आमकां सपोर्ट करूंक जाय, त्या एमएलए सुद्दां आमकां सपोर्ट करूंक जाय अशें आमकां दिसता. सो आमी सगळ्यांनी आतां एक जावन सीएमाच्या बंगल्यार भायर वचून आंदोलन करपाचें, तरच हो प्रश्न सॉल्व जातलो. नाल्यार हांगा जाहीर सभा आनी आमी हांगासर डिस्कशन करून काय जावपाचें ना अशी म्हाजी तुमकां सगळ्यां कडेन कळकळीची विनंती आसा. आरोंदेकार वाडो हरमला शेनवारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत साहिल शंकर नायक आनी ताचो चुलत भाव दीप नायक हांकां मरण आयलें. अपघातांत दोगांय भावांक मरण आयिल्ल्यान हरमल वाठारांत दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळां.
ताका लागून वाठारांत जावपी सगळ्यो शिवजयंतीच्यो कार्यावळी रद्द केल्यात. तशेंच ह्या प्रकरणात आयतारा पुलिसांनी कार चालक नरेश कंटोला आनी बंदी राज्यकर ह्या तेलंगणाच्या पर्यटकाक अटक करून गुन्यांव दाखल केला. गोंयांत सध्या अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. शुक्रारा चांदोर वाठारांतलो भिरांकूळ अपघात ताजो आसतना 24 वरां भितर म्हळ्यार शेनवारा सांजेर पेडण्या हरमला दुसरो अपघात जालो. ह्या अपघातांत दोग चुलत भावांक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अचकीत मोटारीचे दार उक्ते केल्ल्यान दुचाकी चालकाक दाराचो धपको बसून दोगय भाव रस्त्यार पडले. अपघाता उपरांत कारीन थंयच्यान पळ काडलो. मात त्या कार चालकाक नंबरावेल्यान पुलिसांनी पणजे धरलो. हरमला जाल्ल्या ह्या भिरांकूळ अपघातांत दोग भावांक मरण आयिल्ल्यान गांवाचेर दुख्खाची सया पातळिल्ल्यान शिवजयंतीच्यो सगळ्यो कार्यावळी रद्द केल्यात. कांय वेळा पयलीं एक एक्सिडंट भिरांकूळ असो एक्सिडंट जाला हरमला पेडणे म्हालांतल्या हरमल ह्या गांवांत. आनी हो एक्सिडंट जो आसा तो इतलो भयंकर जाला की ह्या एक्सिडंटान 2 भाव जे आसात तांकां दुर्दैवी जे आहा तें मरण येयल्लें आसा. हरमल हांगासर हो जो एक्सिडंट जाला तितून जेंकां दुर्दैवी मरण येयलां जे तरणाट्यांक तेंचें नांव आसा साहिल नाईक आनी दीप नाईक. साहिल नाईक हाका पयलीं मरण आयलें. तेच्या उपरांत जो दीप नाईक आशिल्लो भाव तेचेर GMCन उपचार चालू आसतना ताका मरण आयलें. आमी जर पळयत जाल्यार ही अपघातांची जी सिरीज आसा ती कालच्यान सुरू आसा. काल 2 सख्खे दोस्त म्हणजे जे जिवा भावाचे दोस्त आशिल्ले सावड्डे तांकां मरण आयलें एक्सिडंटान. तेंचें नांव शिखर नाईक आनी तन्वेश नाईक. तेंची जी काल न्यूज आयली ती पयलीं सगळ्यान पयलीं शॉकात करपा सारकी आसली. कारण ते दोगूय सामके जिवा भावाचे इश्ट आशिल्ले. जंय वयता थंय ते खंय वांगडा वयताले. प्रत्येक कडेन ते वांगडा आसताले. तेंचो बर्थडे एका दिसा आसलो. ते बर्थडेचो केक सुद्दां ते एकाच दिसा वांगडा कापताले आनी अशा तरेन ते सगळे तेंचे ते रिलेशनांतली एक फ्रेंडशीप आसली. काल तांकां सगळ्यान पयलीं एक्सिडंट जालो आनी थंय तांकां दुर्दैवी मरण आयलें. कालय कुडतरी हांगासर तो एक्सिडंट जालो आनी थंय तांकां मरण आयिल्लें. तेंचे आयजूच तांकां अग्नी दिला आनी हो सगळ्या गोंयांत एक शॉक आसतना आतां दुसरो एक्सिडंट भिरांकूळ जाला तो म्हणजे हरमला. आतां हो हरमला जो एक्सिडंट जाला ते पयलीं अशें जालें की हिट एंड रन म्हणून. पण हिट एंड रन अशें ते ना. आमी जेन्ना सखोल आमच्या प्रतिनिधीं कडल्यान हे बद्दल म्हायती घेतली रिपोर्टरां कडल्यान तेन्ना अशें कळून आयलें की एक स्विफ्ट कार जी आसली ते स्विफ्ट कारीन मदींच आपलें दार उगडलें आनी जे हे भाव दोगूय येताले मोटरसायकलीन तेंची धडक त्या पयलीं दाराचेर बसले आनी ते रस्त्यार पडले आनी फुडल्यान जो ट्रक येतालो तो ट्रक तेंचे वयल्यान जो आसा तो गेलो आनी तेका लागून तांकां मरण आयलें. तर असो हो सगळो इन्सिडंट आसा. पूण हो इन्सिडंट घडल्या उपरांत तो ट्रक वालो फुडें वचून थांबलो. पूण जे स्विफ्ट वाले आशिल्ले जेंचे दार उगडले ते खंय थंयच्यान पळ्ळे आनी मागीर तांकां पणजे धरल्यात अशें म्हणून कळ्ळां. तांकां पणजे धरल्या गाडी ताब्यांत घेतल्या. तर अशा तरेन काल 2 एक्सिडंटां भितर 2 जाणांचो जीव गेलो तरणाट्यांचो आनी आयज तर हरमला आनी 2 तरणाट्यांचो जीव गेलो आनी हे तर 2 जाण जे आशिल्ले ते भाव आशिल्ले. खऱ्यांनीच खूब दुख्खद घटना अशी आहा. खूब सॅड घडणूक ही आसा आनी आमकां जी म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे हरमल गांवाचेर शोककळा पसरल्या. आनी दुसरी गजाल म्हणजे शिवजयंतीचे सुद्दां जे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले गांवांत ते सुद्दां सगळे रद्द केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पणजे म्हळ्यार हांगाच्या मारुती देवस्थानाची जात्रा आयतारच्यान सुरू जाल्या. 93 जात्रोत्सव ह्या वेळार भाविकांनी व्हडा आंखण्यान हाजेरी लावन मारुती देवाचें दर्शन घेतलें. जाल्यार सकाळ सावन वेगवेगळ्यो धार्मीक विधी लेगीत जाल्यो. आता ही जात्रा आमची 93 इयर्स सेलिब्रेशन ऑफ जात्रा 93 वर्साची जात्रोत्सव आमी सेलिब्रेशन करता. जात्रेचं सेलिब्रेशन आमचें अशें आसता की जात्रेचें सेलिब्रेशन आमचें अशें आसता की आमी जात्रे दिसा आमची पालखी प्रोसेसींग म्हणजे आमी हांगा स्वता मारुतीच्या देवळांतल्यान सांजची आमी 6 नंतर पालखी काडटा आनी ती विठोबाच्या देवळान वता. विठोबाच्या देवळान वचून थंय विठोबाचें सगळें मान पद्मान सगळें करून देवळांतल्यान आमी विठोबाच्या देवळांतल्यान 7 पालखी भायर काडटा. थंयच्यान पालखी काडल्या नंतर ती विठोबाच्या देवूळ टू आपल्या पिपल्स हायस्कूल इस्कादे कडेन नंतर मानसवाडा म्हणजे चर्च आमचें कॉपेल आसा न्ही त्या कॉपेला कडल्यान रावंड मारून कंप्लीट ती देवळान येता. ती देवळान पालखी पावता म्हणजे श्रावणी बोल सकाळची
पावणे स जाता हो आमचो मेन जात्रेचो उत्सव. आमकां दिसलें की आमचो मारुती आख्खे गोंयांत अशें आख्खे इंडियेक लोक देवळाक पळयता आमच्या आनी एप्रिशिएट करतात की कितलें बरें देवूळ गे म्हणून. आमकां दिसलें कितें की करुया सगळे एकठांय जाले आमचे वाड्यावयले लोक आसा आमचे आख्खे गोंयचे लोक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन ताका हातभार लावपाक जाय. गोवा महाराष्ट्र शिमेवयल्या पुलीस चौकीक आतां नवो सांस मेळटलो. सुमार 44 लाख रुपया खर्च करून पुलीस आउटपोस्ट इमारतीचें नूतनीकरण करपाचो प्रस्ताव आसा. आयतारा जाल्ले सुवाळ्यात आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी यांच्या हस्तुकी ह्या कामाचो शुभारंभ जालो. आमचे बेगींतल्या बेगीन सुरू जाल्या बद्दल हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन करता. खरंच त्यांचे आभार मानता. तुमकां जर खबर आसतली जाल्यार पयलेच असेंब्ली जेन्ना जाल्ली जुलयात तेन्ना हांव ह्या आउटपोस्टाचो विशय असेंब्लीन घातलेलो आनी हांव हे आउटपोस्ट अशें आसा म्हटल्यार हांगा जरी आमचे पुलीस भाव जे रात दीस काम करता तांचे जर तुमी भितर वचून आतांय पळय शकता काम सुरू जावंक ना. फ्लोरींग गेल्लें आसा, वॉशरूम प्रॉपरली ना, हांगा जो इंचार्ज आसता ह्या पुलीस स्टेशनाचो ताका बसपाक कॅबिन ना. आनी हो जो विशय कसो आसा दोडा मार्गा वयल्यान जी पयली एंट्री म्हणटात ती हांगा जाता ती. आनी जर आमचे एका स्टेटीचे एक बॉर्डर जर आउटपोस्ट इतले जर खराब असले जाल्यार तेतून कितें जाता एक इमेज आसता आमच्या गोंयची. आमी कितें म्हणटात गोंय आज आमी टुरिजम फक्त सी सायड टुरिजम म्हणटा आज आमी इंटरलँड टुरिजम म्हणटा जाल्यार इमेज आसता ती खराब जावंक शकता. आनी ह्या हेचे म्हणजे आमच्या पुलीस भावांक बरी फॅसिलिटी जावपाक आमची गोंयची इमेज वाडपाक हो विशय हांवें मांडलेलो. आनी विशय जाल्या नंतर मागीर थोड्याच टायमान तेन्ना डीजीन आमकां हांगा विजीट केली. डीजी आनी आमचो तेन्ना PI आमी विजीट केली आनी ते सगळो प्रोसिजर करून हांव आमचे जे आर्किटेक्ट आमचे सगळे जे डिपार्टमेंट आसा PWD आनी गव्हर्मेंट आर्किटेक्ट हांकां सगळ्यांचें अभिनंदन कित्याक आमी त्या दिसाच्यान जी फायल फॉलो केला. तुमकां लोकांक इतलेंच सांगपाक कितें एक जर फायल जर क्लियर करून हाडटलो 1.5 ते 2 वर्सां लागता. मदीं खुबशे प्रॉब्लेम आशिल्ले, बजेट हेड नाशिल्लो, अप्रुवल नाशिल्लो, अशें खुबशें जाता. पण हे सगळे पर्सनली फॉलो करून आज हे आमी फावंडेशन करता. ते सरकार पक्षान असल्या कारणान आमच्या बिचोले मतदारसंघात कितकीशीच कामां जाल्ली आसा आनी हे सगळे श्रेय जे आहा ते आमचे मुख्यमंत्री आनी बाकीच्या सगळ्या मंत्रीगणांक वयता. चड सांग बरें दिसता की आयच्या ह्या भुमिपुजनाक खूब वर्साची ही मागणी आसली आनी ही मागणी आमचे माननीय आमदार यांच्या सहकार्यान आनी सरकाराच्या सहकार्यान पूर्ण केल्या बद्दल तुमकां परत एकदा दोतोर तुमकां मनानसून देव बरें करूंक म्हणटा. आनी अशीच तुमच्या हातून आमचे बिचोले मतदारसंघाचो असोच विकास जावचो आनी सहकार्य सरकाराचे तुमकां लाभल्या कारणान परत एकदा सगळ्यांक तुमकांय बी देव बरें करूंक म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. फेब्रुवारीचे मध्यारूच अंदू म्हादयच्या उदकाची पातळी सामकी पडल्या. गजाल हुस्क्याची दर वर्सा म्हादयच्या उदकाची पातळी कमी जायत आसा. तज्ञ म्हणटात बेशुमार वृक्षतोड म्हादयचे पात्रांत बेकायदेशीर रेंव काडप आनी कर्नाटकाच्या कळसा प्रकल्पाक लागून खंय उदकाची पातळी पडटा. फेब्रुवारी म्हयन्यांतूच म्हादय न्हंयच्या उदकाची पातळी देंविल्ल्यान लोकांक हुस्को जाला. इतले बेगीन म्हादय न्हंयची उदकाची पातळी देंवपाक लागिल्ल्यान 70 फुडाराक उदकाचे व्हड संकश्ट येवपाची शक्यताय आसा. म्हादय अभयारण्यांत व्हडा प्रमाणात जावपी जंगल तोड आनी म्हादयच्या पात्रांत म्हळ्यार उस्तें ते गांजे 70 मेरेन व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालू आसा. तशेंच कणकुंबी वाठारांतल्या कळसा नाल्याचेर काम करपाक म्हादयचें उदक व्हेल्ल्यानूय म्हादयच्या उदकाची पातळी पडल्या अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारांनी म्हणलें. जे पाणी कमी जाला म्हादयचे त्याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या पाव शतका सावन कर्नाटकान मोठ्या प्रमाणात जंगल तोड झाली. आता ती जंगल तोड रोखशी म्हणून आम्ही प्रयत्न केले आणि शेवटी केंद्र सरकारान ती दखल घेऊन त्या परिसरान पाहणी करून शेवटी थंय ती बंदी जी आसा ती लागू केली आणि त्याच्या उपरांत मागीर भीमगड अभयारण्याची निर्मिती झाली. परंतु ते त्या वेळार जे जंगल तोडलेले न्हू त्याचे दुष्परिणाम असे झाले की त्या परिसरान जे पाणी धारण करण्याची क्षमता जी आसा ती कमी झाली आणि गेल्या 10 वर्सां सावन 70 आमकां अशें चित्र दिसून येयले की ज्या परिसरांतल्यान म्हादय व्हांवता त्या परिसरांत मोठ्या प्रमाणात लोकांनी जंगल तोड करून बागायती पिकांची लागवड करपाचे सत्र चालू केल्लेले आसा. आणि या बागायती पिकापैकी काजूची लागवड जी आसा ही डोंगर माथ्याचेर जाल्लेली आसा. आता जेन्ना पावस पडटा मान्सूनचो तो पावस डोंगर माथ्यार जेन्ना पडटा तेन्ना जे नैसर्गिक आच्छादन आसा ते नैसर्गिक जाका आमी नॅचरल ट्री कवर म्हणटा हे नॅचरल ट्री कवर जे आसा हे स्पॉन्ज कशें जशी छत्री आमच्या हातीन आसता आणि ती छत्री
पावसाचो मारो झेलता त्याच पद्दतीन हे जे वृक्ष आच्छादन आसा ते छत्री म्हणून त्या डोंगराचेर काम करता आणि ताका लागून कशें आसा की पावसाचे पाणी जे आसा हे पाणी जेन्ना डायरेक्ट पडटा तेन्ना ते त्या परिसरांतलो गाळ हाडटा आणि तो गाळ हाडून मोठ्या प्रमाणात तो सकयल्या भागान येता आणि ते सकयल्या भागान येऊन मागीर नवीन बेटां जे आसा आयलंड जे आसा जुंय जे आसा ती तयार जाता. तर हे नैसर्गिक वृक्ष आच्छादन आसा हे कमी जावपाचे परिणाम जो आसा हो खूप धोकादायक आसा आणि त्या संदर्भात आम्ही सगळ्यांनी जर आराखडो तयार करून हे जे नदीचे जलसंचय क्षेत्र आसा ते जर वाचोवपाचे काम करूंक ना जाल्यार त्याचे फुडें खूप धोकादायक असे परिणाम आमकां दिसताले. आणि 70 वाठारांत जे सध्या चल्लेले आसा चित्र ते खरें म्हणजे जंगल खाते आसा काय ना तोच प्रश्न पडटा. कारण त्या खात्याच्या मार्फत त्या अधिकाऱ्यांनी जे काम करपाक जाय आसले जंगलाची राखण करपाक जाय आसली त्या संदर्भात त्यांच्या कडल्यान तशी कामां जायना आणि ज्या भागान सरकारी मालकीचे जंगल आसा अभयारण्य आसा त्या क्षेत्रांत सुद्धा जंगल तोड जी आसा ही आजच्या घडीक चालू आसा आणि वन खाते आसा त्याच्या कडेन डोळेझाक करता आणि ह्या सगळ्या गजालीक लागून नदीची पाणी धारण करपाची क्षमता आसा ती कमी जायत आसा आणि नदीच्या दोन्ही काठाचेर जर आम्ही उस्ते ते गांजे पर्यंत जर पळयले जाल्यार बेकायदेशीररित्या रेंव काडपाचे प्रकरण जे आसा हे चालू आसा. आम्ही म्हणना की एखाद्या लोकान आपल्या स्थानिक व्यक्तीन आपल्या घरा खातीर जर रेंव वापरली जाल्यार ती काय मोठी घटना नसता पण काही लोक जे आसा हे व्यावसायिक तत्वाचे रेंव काडटा आणि ते रेंव बेकायदेशीररित्या विकपाचे काम जे आसा ते सुरू आसा आणि हे 70 मोठ्या प्रमाणात चालू आसा आणि त्याचेर देखरेख करणारी नियंत्रण करणारी यंत्रणा जी आसा ही काय पावलां उचली ना आणि तेका लागून नदीचे अस्तित्व जे आसा हे दुर्बल जायत आसा. तिसरे कारण कशें आसा न्हू की कणकुंबी हांगासर जी कळसा नाला जो आसा ह्या कळसा नाल्या खातीर जे काम केल्लें आसा कर्नाटकान तेतून तेंच्यांनी जे उदक गोंया वाटेन हे आसले न्हंय घेवन ती नदी 5 किलोमीटर नष्ट केल्लेली आसा आणि तिका सिमेंट कॉन्क्रिटान बांदून तेंच्यांनी तिचो प्रवाह जो आसा तो मलप्रभे कडेन वळयलेलो आसा. आता हे जे पाणी आसा न्हू हे उस्ते हांगासरूच मुख्य म्हादईन मेळटा. हय हय म्हणून ते सुद्धा पाणी जे आसा हे कमी जाल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोवा सरकारच्या पर्यटन खात्यातर्फे आयोजित होत आहे एक दिमाखदार सोहळा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षपूर्तीनिमित्त 18 फेब्रुवारी व 19 फेब्रुवारी 2024 छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान डिचोली गोवा इथं. 18 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत किल्ला बनवणे स्पर्धा, संध्याकाळी 5:30 वाजल्यापासून अखिल गोवा फुगडी स्पर्धा व वेशभूषा स्पर्धा. 19 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजता शिवप्रभात फेरी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल ते सप्त कोटेश्वर मंदिर नार्वेपर्यंत. संध्याकाळी 4:30 वाजता ढोल ताशा लेझिम व दिंडी पथक. शोभायात्रा बोर्डे वडाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानपर्यंत. संध्याकाळी 6 वाजता मान्यवरांचं स्वागत तथा संबोधन. संध्याकाळी 6:30 वाजता डिचोली व मय्ये भागातील ज्येष्ठ नाट्य कलाकारांचा सन्मान आणि 7:30 वाजता कलारंजना मुंबई निर्मित मराठी पाऊल पडते पुढे हा दर्जेदार सांस्कृतिक कार्यक्रम. कोणीही चुकवू नये असा ऐतिहासिक सोहळा. सर्वांनी जरूर या. जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव.
डबल 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 इंजिन सरकार आमचे डबल 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 इंजिन सरकार भारत देशाचे गोंय राज्याचे डबल इंजिन सरकार आमचे डबल 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 इंजिन सरकार आयला उमेदीची हिला सपना जाता साकार चारी दिकांनी करता उदरगत आमचे गोंय सरकार जीण ही सुखाची पावलं ही यशाची भिरात नारिक